यो मामा या आसरा किती पळयता रे वा वॉटरफॉल बाबा आम्ही खंय आसा बाबा खंय ना वेरी गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बॅक टू न्यू व्लॉग सो उठला आम्ही जस्ट फ्रेश झाला ब्रश बिन केला आणि आता वयता ब्रेकफास्ट केक सकाळचा ब्रेकफास्ट 10 पर्यंत दाखवणार आहे ऍक्च्युली अर्ली मॉर्निंग झालं पळय 7 बीन बरो क्लायमेट झाला सकाळी उठून मी सकाळी ऑनलाईन येईल ते सगळ्यांना ना सो हांवें बायक म्हणजे आता म्हणजे कपडे बीन चेंज करून तशेंच हाडलं का क्लीन बीन केला फ्रेश केला पॅम्पर बीन चेंज केलं बाय तशी हे बस हा कॉटेज सराउंडिंग वा रातचे काय दिसनासलें न्हू हय ना दिसता हेजेर दिसतले ना हो दिसता मातशें वेजेर गेल्या फॉग येता वयता हय हांगा स्लिपरीन आमलें सो बायक कितें केलें पॅम्पर बीन चेंज केलो मुद्दाम बरें धुयलें बी आनी कपडे चेंज करून नाका लॉंग स्लीव्हच आसले म्हणटा मागीर चेंज करया सो पयलीं ब्रेकफास्ट करता आमी आनी मागीर आमी चेंज करतली हांगा बरें बरें स्विंग बीन आहा बरें असं आहा फूल ह्या सायडीक रूम्स आहा एंट्री बायचे हांगा खेळपाचें हांगा प्ले एरिया ह्या सायडीक रूम्स बीन दिसता बरें आहा पार्किंगाच्या ह्या सायडीच्यान आहा आतां सकाळचें म्हणल्यार कळटा खंयचें कशें कितें आहा तें हे पळय मेन गेट आमचें रातचें काळो काळो कांयच कळना सकाळचें हे तेंच्या हांगासर रिसेप्शन एरिया आनी ह्या सायडीक आमी एंट्री केल्ले आनी हांगा रातचें तुमकां बोर्ड दाखयलेलें पार्किंग आं दिसाचो व्यू हय हे पळय डार्क फॉरेस्ट रिट्रीट नेचर आं पांडा पांडा बीन बाबा ते डस्टबीन पण हां ताका पांडा दिसला म्हणून हे तेंच्या हांगासर रेस्टॉरंट एरिया बरें आहा हांगा स्विंगूय आहा सगळ्याक आमी वयता थंय स्विंग आसता पॉजिटीव एनर्जी हे भायर आहा बुद्धाचें सो ब्रेकफास्ट करता ब्रेकफास्टाक सगळे ऑप्शन आहा तुमकां लायक शिरा पोहा बाय आमचं ऑमलेट खाता बाबा कितें खाताले ऑमलेट खाता इडली खाता इडली आणि ऑमलेट खाता ते आणि काय नाही डाडा खंय रे ए डुब्बू ऑमलेट बरें शिरो चड गोड आहा म्हूण खायना हां ओके सो आफ्टर ब्रेकफास्ट बीन आमी बेश्टे एक रावंड मारूंक गेला तुमचो चॅक आउट आसतलो आतां क्लायमेट सारको क्लायमेट आहा बाबा बर्ड्स पळय हांगा व्हडले बर्ड्स सावकाश अशे बरे आसात आं नानीन या खंय फूल फॉग पळय फूल रेन डान्सूय आहा हय बरें रेन डान्साचे ऑप्शन आहा प्लस मागीर फूल हांगा हें बरें आहा एरिया बरी आहा पळय हांगासर तुमकां सगळें दिसतलें सारकें बेश्टें आमी एक रावंड मारूंक गेल्ले आमी स्विमींग पुलान बीन वयचे ना बेश्टे एक म्हणजे ब्रेकफास्ट जालें की एक रावंड मारताले आनी चेंज करताले आनी आमी भायर सरतली हाफ एन अवर उरला आमचे आनी हांगासर बाय पळय नानीन वचोंक सोदता बाय कितें रे बायचे कपडे चेंज करूंक जाय बायक आमी तशें धाडलेले फूल विडिओचेर दिसता ते पळय फूल फॉगी आनी कितें तर ए एका पळय ए दो तसो एक हात दवर ना खंय वयता आसरा ना नानीन वचना आतां सो त्या सायडीक तेंचे वयर कॉटेजीस बीन सगळे आहा हांगासर आमी भायर सरता की बाय न्हू वचोंक सुद्दां उदका नाय पळय बाय पळय उदकान वचोंक सोदता स्विमींग पुलान यो रे असो यो आमी चेंज बीन केलें आतां वयता चॅकआउट करता आमी आतां आमी भायर सरतले हां फ्रांसा पॅरा दाखयता बारीक झाडाक सुद्दां पॅरा जाला पळय सो आमी सगळीं जाणां गेलीं आमी लास्ट उरलेली सो आतां कितें दिता आनी नेक्स्ट आतां आमी वॉटरफॉल बरें आहा न्हू 10 जालां तरी सुद्दां फॉग वेदर आहा सारकें अशें म्हणालें हांगा बरें प्ले एरिया आहा तेंच्या हांगासून दिसता सारकें भायर पळयलेलें जाल्यार भायर वचपाचें आसलें पण ह्या टायमार पावसाच्या टायमार ना नेक्स्ट आतां बाबा वॉटरफॉल खंय आहा थंय वयतले आतां आमी फुडली फॅमिली वयता आमची हांगा फ्रेंड्साचे फ्रेंड मम्मी बीन ताजी हांगासर भायर सरता आमी आतां अजून पळय 10:30 तरी सुद्दां वेदर कसो आहा पळय सगळं फॉगी हां
रिफ्रेशिंग फ्रेश ऑक्सीजन अच्छा चलो या मरे झालं बरं तुम्ही एन्जॉय केलं बरं ये आता पॉइंट दाखवतो तुमका बाबा वॉटरफॉल या व्ह्यू पॉइंट या मागीर एक शिवा कितें तरी आहा थंय या ओके चल पळोवया आता चल राव तेजे पयलीं आमकां लोकेशन खबर ना पळया सो चलो नेटवर्क ना सध्या वायफाय कनेक्ट करून आम्ही आता सर्च करता हे पळय हो आमचा बाबा वॉटरफॉल मेन बाबा वॉटरफॉल पण आम्ही थंय वयचे ना ए अमरेला घेऊ रे ई सगळ्यांना गेले पण आम्ही वचना मेन अरे बाय बाय न्हिदलेला आता उठला मातशे न्हिदोगूच ना अमरेला जाय खाय का आपले अमरेला घेऊन येयला सांग म्हणटा रे आमी चल चल आंबेच्या पाय बडोन येता हांगासर लागीं ता मरे म्हणजे पावस येता आमकां परत धांवत येवपाक जाय वत येता मदींच पावस येता वत येता मदींच पावस येता असो आहा सद्या पॉयंट हांगासर केन्ना काळोख करता पावस येयलो दोनना परत आता कडकडीत वता लागीं खंयचो वॉटरफॉल आहा थंय वता नायता बायक बेशी दाखोवन हाडटा ते सगळ्यांना गेल्यार ते मेन हांगासर पूण थंय चड 1-1.5 किलोमिटर आहा पार्किंग असो सो पावस येतो कितें जाता टेंशन म्हणून पूण रोड वचपाक रोड बरो आहा असो आहा सगळो इवन गाडी सुद्दां वयता कशी आहा पण गाडी अलाव ना थंय धरचे पडटा पूण फुडें मागीर अलावन वचोंक गावना दिसता तशें आहा कितें ह्या वॉटरफॉलार येयला आमी बाबा वॉटरफॉलाचें स्टार्टींग धाकटेशें घेता मरे रावा मरे काय बरे हा आपले अब हो एक लास्ट म्हणजे आनी काय हा हेजे उदक चड पडटा उदक सारकें मोठ्यान पडटा भावच्या म्हळ्यार लागीं वचना भिजतले पळय नो कितें जालें अरे रे कितें पळयता रे वा वॉटरफॉल वॉटरफॉल ए कितें पळयता रे ओय हांवें सांजचे पळय ताका कितें करता उदकान येयला म्हणून मातशें भिजयता खंय नानी अरे रे यो मामा या आसरा ए या तुका कोणें सांगलेलें का वर म्हणून उदकान A few moments later. बाबा खंय येयला तू बाबा वॉटरफॉलाक येयला बाबा वॉटरफॉल थंयच्या तो पॉयंटाचो सकाळ चल बाबा वॉटरफॉल रे बाबा आज आमी आसा बाबा वॉटरफॉल सरितान सांगला आसतलो तुमकां दाखयता व्ह्यू आनी फुडें पयर हांगासून बरो दिसता व्ह्यू बरो आहा न्हू बी काय बरो व्ह्यू आहा पळय पळयला मी ओ माय गुडनेस बरो आहा आम्ही खंय पर्यंत गेल्ले बाबा पळय थंय गेले थंय तशी गेल्ली आम्ही अशी तशी गेल्ली पण कशें रे कशें गेल्ले तुमी चलत आम्ही थंयसून चलत तर इतल्या पयसून गेल्ली न्हू हांगासून कळना चल चल खंय चल चल काय बरं येता तुमचे व्हिडिओ चल चल खंय या तो वॉटरफॉल या थंय या खंयचो वॉटरफॉल या बाबा मी बाबा बाबा वॉटरफॉल ओ बाबा वॉटरफॉल तुझी वॉटरफॉल खंय माझी बाबाची वॉटरफॉल न्ही रे बाबा डॅडीची दादाची न्हू बाबाची वॉटरफॉल तू थंयसर गेला बाबा ओ वॉटरफॉलाचें नाव मरे बाबा वॉटरफॉल ओ पळय ग्रेप्स न्हू बाबा ते नो ग्रेप्स नो ग्रेप बाबा कितें खायत बीन तू बाबा ओ वॉटरफॉलाचें नाव मरे बाबा वॉटरफॉल माझे बाबाचे वॉटरफॉल कोणाचो रे बा ना दादाचो न्हू रे बा कोणाचे वॉटरफॉल दादाची बेस्ट्या
बाबाची व्हेरी गुड. ओ बाबाची वॉटरफॉल. बाबा वॉटरफॉल पॉय. मस्ती. बरं येता. आता तू एका त्यांना असा व्हिडिओ कॉल केला केलं ना वॉटरफॉल त्या आधी त्या म्हणतात दादाची वॉटरफॉल. अरे बा नानू देता बाबा वॉटरफॉल कोणाचा देतो कोणाचं हा बाबाची आणि दादाची. बाबा आम्ही खंय आसा. बाबा खयला आम्ही ओपय 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 हांगा सांग हांगा सांग. खयला आम्ही खयला बाबाची वॉटरफॉल. बाबाची वॉटरफॉल. बाबाची वॉटरफॉल. बाबा वॉटरफॉल. बाबा वॉटरफॉल. बाबा वॉटरफॉल. बाबा वॉटरफॉल. सो आता आम्ही आईला खंय किती ते केसरवार किती ते कसलं तरी नाव खबर ना. आंबोलीचे मेन व्ह्यू पॉइंट तो वाऱ्या वयर येता पण तो व्ह्यू काय दिशे नाव एकदम पुढे दाखव पुढे दाखव. पॉइंट दिसता किती फुल वाईट वाईट आम्ही असे दिसत की हांगच्यान वयर येता पय पय वारो येता तो समीर रावला पय समेत उडशी उदक वयता पय तो उदक वयर येता. हय हय आहे ना काय दिसना फुल ब्लँक ना काहीच दिसना फुल वाईट वाईट दिसता एकूच तर फर्स्ट टाइम रावया वयर वयर खंय एकूचदा येयल्लो म्हाका आणि आता आता सेकंड टाइम खूप कितल्या वर्सां पयलीं येयल्लो स्लिपरी असता. असं ना रे 1 वर्सा पयलीं येयल्ले किंवा 1 वर्सा खूप वर्सां पयलीं येयल्ले आणि आता फुल चेंज जाला. म्हणजे अशें बीन हे सगळें बांदलेले ते बांदून आशिल्ले आता बांदला न्हू वयर चडूनय पळोवंक शकता. काय दिसना काय दिसना कितें ते वॉटरफॉल दाखय म्हणटा तो खंयचो थंय आसा एक्चुअली. दिसना काय दिसता ना लोक दिसता एक दोन. ते बायक दवरला त्यांच्या फ्रेंड्सांक वांगडा पावस पडटा म्हणून आमी म्हटलं येवन वचया पूण भिजले आमी गाडयेन गेली आनी थंडी खाल्ली. काय सो या अनुरात आमी आनी काय ना पळोवपा सारकें. एक्चुअली हांगासून त्या सायडीक मरे बरो 2 वॉटरफॉल दिसता त्या सायडीक. हांगासर बाबा थंयसून खंय 2 वॉटरफॉल दिसता पूण आता दिसना. आणि हांगा एक आसा ह्या सायडीक एक या आसा सायडीक एक दिसता आसा जाणा लोक वयता पय पयलेले आमी लास्ट टायम काय दिसना फुल फॉग. हांगा बसपाक येवन मला सोफा बीन बांदला पण पावसाचें काय ना. हांगासर आमी हांगासर तोतापुरी कट करून घेतला दाखय रे आतां खातलें वता मीठ आनी मसाला मारून. हय सो आमी वचून गाडयेन बसून खातले मागीर बरो मोठे हांगा व्ह्यू बरो आहा. विवाच्या वांगडा खावंक गावना आतां गाडयेन खाता सो आतां आमी हांगा मदीं न्हू खंय तर जेवपाक रावलेली आणि बाय न्हिदला. सो आणखी म्हटलें तुमी सगळ्यांना जेवपाक वचा हांव बायक म्हणजे घेवनूच रावता. सो मागीर परत ताका उखलून घेवन गेले न्हू मागीर तेजें न्हीद पिड्ड्यार जातली. सो हांवें म्हटलें आसूं कितें हाड तूं पावसा हांव मागीर गाडयेनूच खाता तुमी जेवन या म्हणलें. अर्दी भायर सरलेलें अर्दी भायर सरतना इतलो पावस परत रावलो. सो हांवें म्हटलें कितें हांव डायरेक्टली खावंक शकता तशें कितें हाड मागीर जेवता तुमी सुशेगाद जेवा आनी मागीर म्हाका भुकूय लागना म्हणलें हांवें सुशेगाद जेवता म्हटल्यार बायकूय मागीर कितें खावयत बायक काय ना होते ब्रेकफास्ट इडली मातशें होते बेश्टें पार्सल घेतलेली सो ताका इडलीशी खाल्ले त्याने अर्दी इडली खाल्लेली आनी धाकटुले केळे खाल्लेले. इडली बेश्टी कुसकरून मातशें खाल्लेले सो तितलेच ते आसल्यार न्हिदले मागीर मस्ती करून करून. आतां पळोवया आमी नेक्स्ट पॉयंट खंय वयतली कशें कितें कांय खबर ना. कशें न्हिदला सुस्त उठलेलें हांवें ताका एसी ऑन आहा आनी हांवें ताका फूल गुटलून दवरलेलें.